न्हू रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, प्रिस्काक आनी आकिलाक हांवें विचारलां म्हूण सांगात. जेजू क्रिस्ताच्या वावराक ताणें म्हजे बाराबोर खान मारला. म्हजो जीव वाटावंक त्यो प्राण दिवंक पाटी सोरल्यो नात देखून हांवूच न्हय पूण विदेशांच्यो समेस्त पवित्र सभा तांच्या उपकारांत आसात. तांच्या घरांत एकटवता ते पवित्र सभेकूय म्हजो सालाम. एपेनेक म्हज्या मोगाच्या इश्टाक हांवें विचारलां म्हूण सांगात. आजयेन क्रिस्ताक दिलोलें प्रथम फळ तो. मारयेक म्हजें नोमान गोमोयात. ती तुमचे मदें खूब वावुरल्या. म्हज्या सोयऱ्यांक आनी बोनकोणींतल्या भागेल्यांक, आंद्रोनिकाक आनी जुन्यासाक म्हजें नोमान. दोन परगोटणारां मदें नानवस्ते आनी म्हजे आदीं क्रिस्ताचे पाटलावदार ते. आपल्या ताक नोमान. सोम्या सवे तो म्हजो चड मोगाचो इश्ट. क्रिस्ताच्या वावरांत आमचो आदारी जालोल्या उर्बानाक आनी स्ताकीस म्हज्या इश्टाक नोमान. एकामेकाक पवित्र उमो दिवन नोमान करात. क्रिस्ताच्यो सगल्यो पवित्र सभा तुमकां नोमान करतात. हांव तेर्सियूस तुमकां सोम्याच्या नांवान नोमान करतां. हांवें ही चीट बरोवन काडल्या. म्हाका आपल्या घरांत घेतला तो आनी तांगेर जमतात ती आख्खी पवित्र सभा तुमकां नोमान करताय. इरास्टस शाराचो भांडारी आनी आमचो भाव क्वार्तूस तुमकां नोमान करतात. हांवें तुमकां परगोटलां त्या जेजू क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमाना प्रमाणे जिवंक जो तुमकां गोटाय दिवंक शकता त्या देवाक महिमा. जेजू अगोणीक युगां काळांनी गुपीत दवरलेल्या पूण आतांच्या काळार परगोट जाल्ल्या गुटाची प्रकाशनी. ताची वळख आतां सगळ्या विदेशांक पावली आनी हे पोरी ती भावार्थान देवाक खालती जावंक पावतात. हेंच प्रवाद्यांनी आदी फुडें बरोवन दवरलां आनी हेंच सासनीक देवाचें निर्मण. अगणीत जाणवायेच्या एकल्याच देवाक जेजू क्रिस्ता वरवीं महिमा सासनाच्या सासनाक. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचें बोट उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. देवा आमच्या राजा, सदांकाळ आमी तुजें नांव वाखाणटल्यो. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी थांबोन आसतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सर्वेस्पोर कितलो थोर आनी वोंदिवोन ताचे थळायेचो थाव घेवंक नजो. जबाब. देवा आमच्या राजा, सदांकाळ आमी तुजें नांव वाखाणटल्यो. पिणका पिणकेक तुजे कर्तुत्वां परगोट करता. तुज्या बलिश्ट करण्याची खबर गाजयत वेता. तुजी किर्ती कितली गाजता. तुजी महिमा कितली फांकता. तुज्या ओचोऱ्यांची खबर सगल्यांक परगोट जाल्या. जबाब. देवा आमच्या राजा, सदांकाळ आमी तुजें नांव वाखाणटल्यो. तुवें रचलें तें सगलें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भोग तुजें वंदन करूं. तुजे राजवटीची महिमा गाजोव आनी तुजी पदवी परगोट करूं. जबाब. देवा आमच्या राजा, सदांकाळ आमी तुजें नांव वाखाणटल्यो. केदें वर्तें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचे. आमी ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ.
लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तर हांव तुमकां सांगता, गिरेस्तकाय बुरशी, पूण तुमकां इश्टी इश्टिनी जोडून घेवंक तिचो उपयोग करात. अशें ती अंतरून वयतली तेन्ना ती तुमकां सासणाचे बिराडांनी स्वागत करून घेतली. जी एकदम उण्या मोलाची वस्तूंनी खात्रेची ती उंच मोलाच्या वस्तूंनी खात्रेची, आनी जी एकदम उण्या मोलाची वस्तूंनी खोटी ती उंच मोलाची वस्तूंनी खोटी. म्हणटूच जर ह्या संवसारांतले मेळे गिरेस्तकायेचो फावो तो उपयोग करूंक तुमकां पात्योंक नजो जालें, तर खरी असूल गिरेस्तकाय तुमच्या हातांत घालूंक कोण तुमकां पातयतलो? देवान तुमकां दिलेल्या तुमच्या न्हय त्या वस्तूंनी तुमी जर विश्वासी रावूं नात, तर तुमच्योच जावच्यो आसात त्यो वस्तू देव कसो दितलो तुमकां? खंयच्याच चाकरान दोगा दुनियाची बरोबर चाकरी करूं नजो, कित्याक तो एकल्याल जोडटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याक चिकटून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी बरोबर गिरेस्तकायेची गुलामां जावं नजो. हें सगळें आयकून दोन गिरेस्तकायेक लोबडलोले फारिझेव ताच्यो मुस्कुऱ्यो करूंक लागले. आनी ताणें ताका सांगलें, मनशाचे नदरेक आपूण प्रमाणीक म्हूण दाखोवंक सोदतात ते तुमीच ते, पूण देव तुमची काळजां बरो वळखता. तर मनशां उंच मोलाचे म्हूण लेखतात तें देवा मुखार कांटाळो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, खंयच्याच चाकरान दोगां दुनियाची बरोबर चाकरी करूं नजो. नियाळाक आदार. भाग्यवंत सिप्रियान एक ग्रेस मनीस आसलो. 50 वर्सांचे पिरायेर एका जाणट्या पाद्रीक भेटता आनी आपल्या जिवितांत बदलणी हाडटा. आपली गिरेस्तकाय विकून पाद्री जाता आनी उपरांत ताका बिस्म कसो विंचून काडटात. बियेन आसतना आपलो भावाट परगोडटा आनी आपले पुर्जेक हेंच करूंक उत्तेजन दिता, आनी हाका लागून ताची गोमटी कातरून ताका मरण भोगचें पडटा. जेन्ना आमी देवाची चाकरी करता तेन्ना आमी देवाची राज जोडूंक पावता. जेन्ना आमी गिरेस्तकायेची गुलाम जाता तेन्ना आमी आपलेपण आनी संवसारी गिरेस्तकाय आवडेता. हो संदेश आमकां आयचे शुभ वर्तमानांत मेळटा. जेजू ह्या वेपारांतल्यान दुनियाक आनी चाकराक देवाक आनी गिरेस्तकायेक सोर करता. भाग्यवंत पावलो तिमोथाक बरोवन म्हणटा, सगळ्या वायटांचें मूळ म्हळ्यार गिरेस्तकायेची आशा. आमकां गिरेस्तकाय गरजेची, पूण गिरेस्तकायेची आशा मात वायट. आयज गिरेस्तकायेक लागून भाव भयणां देश देशाचेर एकामेकाक वळखनात, एकामेकाचो जीव लेगीत काडटात. पदवी, जुलुमाशाय, दुडवांनी आपूण दुर्या परस व्हडलो म्हूण दाखोवंक संवसाराचेर राज चलोवंक वावुरतात. तर आयज आमचो थाराव जावन दी संवसारी मन नाकारून ओतमी गिरेस्तकायेचेर अदीक लक्ष दवरूंक वावुरया.